Yes, Mataji, very audible. Thank Thank you so much, Kiran Prabhu. Introduction काय दिवसारखा हांव नाचीना. I'm just an ordinary servant of servant. So आयज सेशन स्टार्ट करचे पूर्ण हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू भागवत पुराण आणि सगळे वरिष्ठांक खूप खूप धन्यवाद दिता असा म्हाका आनीक अवकाश दिले बद्दल. आयज आमगेलो टॉपिक खंयचे आसा वर्ड्स कॅन मेक ऑर वर्ड्स कॅन ब्रेक. म्हळ्यार वर्ड्स कॅन मेक ऑर ब्रेक म्हणून तो टॉपिक आमगेलो. ताजे वयर आमकां उलोवचें आसा थोडशें आमी आयकुया. ताजे पयलीं क्विक मंगलाचरण करून आयज सेशन स्टार्ट करया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सवणनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सवर्ण ललितान श्री विशाखान्वितान हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि. च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. सो आयज टॉपिक खंयचे आसा वर्ड्स कॅन मेक ऑर ब्रेक म्हळ्यार तो एक मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक. आयज आज आमच्या सेशनात दरम्यान आमी आयकूं येवेत की आमकां सगळो का गोत्तो आशिल्लो टॉपिक खंयचे नवीन न्हय. म्हळ्यार आमी कशी उलयताच पळय ताजे वयर डिपेंड जावन आसा आमगेले खंयची कोणाले फोटो आमगेले कसो रिलेशन आमी कशी मेंटेन करयत आमगेले उतरान जो आमगेले उतरान आमी कशी रिलेशन ब्रेक करयत म्हणून ताजे वयर आयज सेशन आसा. सो आमी अलग अलग दृश्टांत घेवन आयकून घेवचे प्रयत्न करया कशी कोणान म्हळ्यार हे भागवतमाचे एक्झाम्पल्स आयकूं येता आयकुया थोडशे रामायणातले आयकूं येता तशीची आजी भगवद्गीता वयल्यान थोडं शिक्षण घेवं येता चैतन्य चरितामृता वयल्यान आमी शिक्षण घेवं येता अशें करून आमी आज थोडशे थोडशे म्हणटा पळय अशी एक्झाम्पल्सा थ्रू आमी आयकुचे प्रयत्न करया. आमी सगळो काकागूत आसा हांगा पुरा लोक मस्त वरिष्ठ लोक बी आसा तांगे मुखार हांव अशें पुरा उपदेश दिवंक समन्हय पण म्हळ्यार आयज म्हगेले टॉपिक आसा म्हळ्यार आय हॅव टू स्पीक. सो आमी पळोवन येता असाची की कशी कशी कितले अनेक उदाहरणां आयकल्ले आसा आमगेले शास्त्रांत आयकल्ले आसा कशी लोकांन एक उतरान कितलं वायट पसून जावचे शकता ताजे रिजल्ट कितलो परिणाम वायट जाता ते पळयले आसा. फॉर एक्झाम्पल सुरू करचे का आमी द्रोणाचार्य आयकल्ले आसना. द्रोणाचार्य म्हळ्यार कोण आमगेलो पांडवा कोण गुरू आशिल्लो तो. द्रोण आनी तागेले एक सानपणा वयलो दोस्त आसा कोण द्रुपद. दोगी लोक अगदी फास्ट फ्रेंड्स आशिल्ले. त्या फास्ट फ्रेंड्स आशिल्ले तेन्ना इतले फास्ट आशिल्ले की तेन्ना एक दुसऱ्याक वचन दितो कोण द्रुपद कोण आसा राजाल पूत आनी हो एक ब्राह्मण पुत्र गरीब. तेन्ना द्रुपदू द्रोणाक कसं म्हणता की हांव व्हड जायना पळय मागीर राज्य तुका अर्ध राज्य तुका दिता अशें म्हणून म्हणटा. तशी सुमार वर्सां व्हड जाता न्हय तेन्ना मग द्रोण केन्ना आसा द्रोणा फॅमिली तू म्हळ्यार मस्त गरीबी येता म्हणून तागे बायल म्हणटा ताका की वच तू द्रुपदाले वच आणि ताण तू कशी म्हणिल्ले आसने हेल्प करता म्हणून म्हणटा. तो तो केन्ना द्रुपदाले वता ते द्रुपदू कसल म्हणटा ताका उतरान तू एक ब्राह्मण ते ब्राह्मण जावन घेवन मेगेले की म्हाका चाईल असल्यारी हांव तुका दान दिवचे शकता कसले दाना दिवचे आसा बाकी ब्राह्मणा कशें पळय तश दिवचे शकता. मात्र तू हो म्हण की हांव तुगेले मित्र म्हणून मित्र बराबरची लोकां वयली उरता. तू एक गरीब हांव एक राजा तू विचारपुणी कशें केलें की हांव तुगेले मित्र जावचे शकता म्हणून. फ्रेंडशिप कॅन बी बिटवीन म्हळ्यार इक्वल लोक कोण उरताची तांगेल गोट्टू जावचे शकता. इट्स नॉट की यू आर सो
यू आर व्हेरी पुअर, यू कॅनॉट इवन थिंक ऑफ की हांव एक राजा मेगेल मित्रता म्हणून. हे आयकल्यारी अशी खंयची मनूच सानपणारी कसल म्हणिल्ले आनी आतां म्हणना पळय. आनी वयल्यान म्हणटा तूं एज अ ब्राह्मण कोण आयलोस तुका जाय कशें आशिल्लें तें माग तूं हांव दिता म्हण. असल कणे कोण मागचे वता आनी कोण घेवचे वता. कितलो हर्टिंग वर्ड्स ताण केले. तशें म्हणटाच वे दोस्त आशिल्ले वे तुतागेली सानपणा वयल दोस्त. आतां अवश्यकता म्हूण घेवन तो गेल्लो मागच्याक. ताजे वयल्यान ताका कसं मेळ्ळें, इन्सल्टा शिवाय कसले मेळ्ळें. एक अहंकार, कोणाक अहंकार आयिल्लो आसा, द्रुपदा अहंकार आसा. हे मनशा एक अहंकार येता, हांव कोणकी व्हड मनुष्य, पयशे निमित्तान म्हणा कसले निमित्तान तो मनुष्य ताका कोण मदत केली उरता तो मनशा सुद्धा विसरून वता. आणि सामान्य लोक कोण आसा तांकां बी विसरून वता. आनी ताका एक पयशाचे एक अहंकार आयिल्लो उरता, अशी मिसबिहेव करता सुरू करता. आता हे एक नेगेटिव्ह पार्ट पळयले की कशी ब्रेक जाता. तशी ऑन द कॉन्ट्ररी अनेक एक्झाम्पल सानपणा वयल दोन दोस्त कशी व्हड जाना पडे कशी एक दुसऱ्या हेल्प करता. कृष्ण आनी सुदामा तांणी बी सानपणा वयल दोनूय दोस्त आशिल्ले. एक दुसऱ्याक खावोवचे करचे आशिल्ले. केन्ना व्हड जावन सुदामाक केन्ना मस्ताची गरिबी विषय आयिल्ले आमकां सगळं गोत आशिल्ली ही काणी. पण तो केन्ना कृष्णा लेगवता तो कांय माग बी ना, उलटा तागेले कडच्यान कसली पोव ती बैल पोव की कसली आशिल्ली ते सुद्दां मागून आयले की बायलीन खंयची हाडिल्लो तो घेवन घेवन उरता. पण मगेल दोस्त आयला म्हणून आई कळचे कची कृष्ण तागे मेहलांतल्यान धाम धाम वचून आपूण तागे आदर सत्कार करून तागे पाय धुवचे धुवन ताका ताका कळचे पयलीं तागे फॅमिली पुरा ताणें मेहल करून दिल्ले. तो बी एक दोस्त आशिल्लो द्रुपद आनी द्रोणू, हो बी कृष्ण आनी सुदामा बी दोस्त आशिल्ले. कितलं अंतर. खरो कोण दोस्त म्हणून आमी म्हणटाची, मित्र कोण म्हणटाची, हितेशी कोण म्हणटा तांनी मागची पहिले तांनी विचारचे पहिले तागेल जीवनात कसं चलता म्हणून आमकां कळ्ळें का म्हणटा पळय तशी. कृष्णाक सुदामान इतलं सुद्धा दी म्हणून म्हणिल्ला की पळय म्हाका मस्त त्रास जाता मेगेले. पण ना, उलटा बायलीन म्हळ्यार बी हांव मेगेल मित्राक मेगेल दोस्त हांव मागचे वचना अशें म्हणून तो उलटा तागे बायली सांगता. कसले आशिल्ले आमगेले नशिबांत आशिल्ले त्याची आमकां मेळचे अशें म्हणून म्हणटा. आणि कृष्ण कसं करता ताका गोत आसा देव तो कृष्ण तो ऑफकोर्स देवची. मात मेळचे येवच्या कशी तागे चरण पादुक धुवन म्हळ्यार पाय धुवन ते ताका इतले एक मोगान प्रितीन आदर तागे सत्कार केलो. कितलो फरक उरता सामान्य मनशाक आणि सामान्य दोस्त म्हणटाचे. हे थोडशे वस्तू आमी शिकची उरता. सो हे एक एक्झाम्पल जालें. तशीच अनेक द्रौपदी द्रौपदीनं तीन कसल कसल उलयले ताजे निमित्तान मुखार महाभारत जाले तो प्रश्न. तिने बी कर्णाक तशी इन्सल्टिंग वर्ड्सान उलोवचे नाशिल्ले, सूत पुत्र जावप. आणि कर्णानं बी द्रौपदी कसं म्हणिल्ले भरी सभा तू ही एक वैश्य म्हणून म्हणले. त्याची महाभारता युद्धा पुरो ते पुरा हे रिलेशन कसं आस म्हणजे अल्टिमेटली त्याचे रिझल्ट कसं जाल सांगा महाभारत युद्ध. आम्ही पळोवन येता की दुर्योधनानं इतले तिगेले बी सोडना तिका बी तितले इन्सल्ट केल्लो. ऑन द कॉन्ट्ररी अनेक एक्झाम्पल आम्ही ह्याची महाभारतातले आम्ही पळयताच की भीष्म पितामह भीष्म पितामह तागेल बापूय वर्ड्स म्हणजे ताण बापायन खंयची एक वचन दिली आशिल्ली म्हणा जो वचन घेतलेले नाशिल्ले वचन दिवची पयल्याची ते तागेले सत्यवती बायलीक की हो स्वतः जेवण एक्सेप्ट जावन तू कितें चिंता करता बापा. तुका खाली ती वचन दिवचेच न्ही हांव एग्री करचे तयार आसा अशें म्हणून तागेल बापाय उतराचेर हांव मेळून तागेल वौस पुरा ताणें एक्सेप्ट करून कसं केलं सांगा रिलेशन वायट ताणें बी म्हणत तू म्हाका विचारचे पयलीं तू कशें सांगले तिका कसले वचन दिल्ले जेव दिवच्या कितें मेगे बद्दल काय विचार करना हांवें अशें करून म्हणत आशिल्लें. पण ताणें तशें म्हणना भीष्म पितामहान. भीष्मान कसं म्हणलें ना 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 देवव्रत म्हणून नाव आशिल्लें. ताजे नंतर भीष्मन नाव तागेले कडेर पडलें. उलटा तागेले बापायन ताका कडेन आशीर्वाद बी दिले की तू आजी तुका इच्छा म्हणी ताका आशीर्वाद बी मेळ्ळो. म्हळ्यार ताण कसं लेखली सांगा
सगलो काल बरे जेवपाक मेगेल बाप्पायल निमित्तान बाप्पायल मन दुखोवचें ना. मागीर बापायन म्हाका पोड केल्लो आसा मागीर बापायन म्हाका कसले उरप ते दुखोवचें ना अशें म्हणून तागेलें उतरां ताणें एक्सेप्ट केलें. त्याची जी आजकाल आमी पळयताचे आजकाल चेडूं हो म्हणचे नज पण बेगीन ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमी बापायला उतरां आयकताची मात तशी व्हड जावचें तुमका कसं करता आसा आम बापा उमचे कर तुमका कसं करता आसा आजकाल जनरेशन लाइक्स आणि डिसलाइक कसं तुमगे पुरा ओल्ड मेंटॅलिटी लोक तुमगे पुरा जमान्यान चल तशी आज चल ना आजकाल चल ना अशी पुरा उतर उलयताची आणि त्यांना उलोवपा जाल्यार दिसून येना तांकां की आम बापा तांणी कितले कश्ट दिवयत आसाची म्हणून आम बापान कितले त्रास कोण व्हड केलेली उरता चेडूआंक मात्र चेडू कसले एक मिनिट तांकां तरी सुद्दां आम बाप फॉरगिव करताची की उरो सान नेवे आज म्हणील आसा मनान लागून घेवचें ना अशें म्हणून तांणी माफ करताची चेडू हाका बी तितले लक्षात दिवका कोणालेगी उलोवपाचे जाल्यार मालगड ते मालगडे तांणी कसले म्हणील उरता आमगेले बऱ्या खातीर म्हणील उरता कोप करचे ना जा उतर कोण कोप करता पळय ते समज न्हय हे कोपा वयल्यानच हे टॉपिक मेन उलोवचेच पळय वर्ड्स कॅन ब्रेक म्हणटाच पळय ते एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एंगर त्याच खातीर एक नॅक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन आता फर्स्ट कसं सांगितलं आसा पहिले श्लोक वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम म्हणून कसले सांगितलं आसा म्हणजे पहिले जीव खंयची आशिल्ली आसा पळय आमगेले आशिल्ल्यान वायट ती जर म्हणता न्हय तोंडा वयल्यान एक उत्तर सोडील आस पळय ते केन्ना वापस घेवचे जायना विचार कोण उलोवका म्हणून एक म्हणता ते धनुष्यातल्यान बाण सोडील कोणी खंय एक अर्जुना तसल कोण शूरवीर कोण उरता तेगेले ज्ञान घेवन तो वापस घेवचे शकतात म्हणटाची मात तोंडान उलय उत्तर खंयचे आस पळय ते वायट उत्तर म्हण कसले उलय अपशब्द म्हण इन्सल्टिंग वर्ड्स ते केन्ना वापस घेवचे जायना तेच खातीर एक केन्ना उलोवपा जाल्यार आमी लेखून घेवपाक की हांव जर ते मनशाच्या जाग्यार आशिल्ले आसल्यार म्हाका कशें दिसता आशिल्लें ते विचार करून आमी तागेले बरताव नो डाउट राग येता कोणाकची खूप येना म्हणना साऊथ केंद्रा भाशेन कोप म्हणटा नॉर्थ केंद्रा कोंकणी गेले तशे करून आमी राग म्हणचे सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड मी म्हळ्यार म्हाका कोप म्हणच्याक बेगीन कमी येता मागीर कोंकणी तितलं लायक ना सॉरी संत कबीराले म्हणणे एक दोहा आसा तुम ऐकल्या उरच्या पाव ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए ताजे अर्थ कसल की म्हळ्यारी तन कबीरदासान कसल म्हणची म्हळ्यारी केन्ना असल उतर उलोवका खंय केन्ना कोण आयकतल मनुष्य पळय ताका आयकून एक मनाक खुशी जावका संतुष्टी मेळटा ताजे अनुभूती जावका आणि तांणी खुश जाल्ले निमित्तान तुमकां बी एक स्वता एक आनंद मेळटा म्हणून आमी तोंडातल्यान आमी सगळे रिलेशन तुम्ही ओव्हरऑल पळोवचे गेल्यार जर आमी एक उत्तर आत म्हण साधारणशे एक्झाम्पल घरान तुझी चलचेची एक ग्लासा उदकान कोणाना पण एक उदक घेवन घेवन आयले घरातल्याचे कामाचे उडो घरातले चेडू उरो हाड काडले बेगीन फडफडीन घेवन घेवन आयले पडले ग्लासा उदकांतले म्हळ्यार उदक पडचे जाल्यार ग्लास बी मोडले आता कोणा खातीर घेवन येयले ताका दोन रिएक्ट करचे दोन तरीक आसा एक समज होवचे कसल रे पुता तू कितले कल ना वे एक लक्ष घेवन घेवन येवचे जायना वे ग्लास अशी कोण पडयताच वे कायम केन्ना पळयले खेळान तू तुमगे मन उरता एक उदाहरण दी म्हळ्यार अशी करची वे म्हणजे अननेसेसरी सोच म्हण उतरवलोचे अनेक तरी कसल आसा पुरो चाव का म्हूण काय पडला नेवे होट ने तू कसं झालं एक ग्लास मोडले वे तुक लागील बी ना मरे पुता ते एक अनेक तरीका उलोवचे हां तू दोन्ही हांतू तू फरक कसं आसा दोन्ही हांतू नुकसाण झालेले आसा नुकसाण म्हळ्यार कसं नुकसाण ग्लास मोडचे ते मोडले आसा मात्र दुसरे तरीक केन्ना आमी वापरता आसा काय तुक लागील बी ना मरे तुगे पाया बी लागील बी ना मरे पुरो व्हड न्ही अशें म्हणून केन्ना म्हणटा तेन्ना चेडा आवड तुगेल रिलेशन बी सम उरता
राग करण्याशी आणि केन्ना तुम्ही मस्त राग करताची इन्क्रीज युअर एंगर ताजेन कसं साईड इफेक्ट्स हे नुकसान ते साधारण नुकसान अशें ग्लासाचे ताजे वैल नुकसान खंयचे बीपी हाय कोण घेवचे असल ते उलोवचे उतर उतर कोण बीपी वाडोवचे म्हणा चड बीपी जावन एक एकल्याक ताजे हार्ट प्रॉब्लेम्स बी जावचे शकता म्हळ्यार सगळं जलील कसं सुरवेत स्टार्ट कसं लेशे आम्ही उतराचेरी न्हय ते म्हणची म्हणणी हांग कसं की म्हळ्यार हांग सगळं लोकांक गोत आसा केन्ना आमकां राग कर का केन्ना करचे ना सगळं लोकांक गोत आसा मात राग केन्ना येता तेन्ना आमकां सांगून घेवन येना तेन्ना आमगे उतर पयलीं तोंडांतल्यान भायर वताची मागीर आमकां रियलायझेशन जाता थोट पण अशी बी उरत की अयो कसं जालें म्हळ्यार ओगीची पाप एक सान खात्रेक हांव इतलो ओग्गी उलयल म्हूण अशें म्हूण दिसून येता मग म्हणजे एक कितें की आमकां शास्त्रांत सांगिल्लें आसा की केन्ना आमकां नुसतं राग येत पळय तेन्ना ही राग रिएक्ट करचे ना कोणाले वयर राग येवचे शकता जेव तितले मनान तू जप करचे बरें तितले राग येयले असल्यार पळय एक पण बी हरी कृष्ण मनान म्हणका मेरी ना तेन्ना आमगेली बुद्धी केन्ना उरता पळय ती भ्रमित जालेली उरता 2.63 नंबर श्लोक आमी भगवद्गीताचे केन्ना रिसायट करता तेन्ना आमकां कळून घेवन घेवन येता की तातूंत तो कसो कसो म्हणिल्लो आसा कोणाक गुत आशिल्लो जाल्यार रिसायट करयता नाजाल्यार हांव सांगता कसं म्हणून म्हणिल्लो आसा पहिले 2.62 कसं म्हणलं आसा ध्यायतो विषयान पुंस संगस ते संगस तेजुपयाजयते संगा संजायते काम कामात क्रोधो विजायते केन्ना एक वस्तूचेर आमगेले केन्ना अट्रॅक्शन चड जाता आनी ताजेर अटॅचमेंट म्हणून वाडटा ते आमकां लस्ट डेव्हलप जाता आणि लस्ट खंयचे आसा दॅट लिड्स टू एंगर फ्रॉम लस्ट रायझेस एंगर म्हणे नंतर कसं सांगितलं असा की ह्याची जी पर्टिक्युलर श्लोकान तू 2.62 नंतर 2.63 लिहितो की क्रोधात भवती सम्मोहा सम्मोहात स्मृती विभ्रम स्मृती ब्रह्मशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यती केन्ना आमकां खूप येतात राग केन्ना येता आमगेली की बुद्धी आसा ती काम करना म्हणून नंतर म्हणटा बुद्धी केन्ना आमगेल वायट जाली उरता त्यानंतर कसं उलयताची कसं करता म्हणून आमकां काय गोतू ना त्याच्या खातीर केन्ना आमकां राग येता पळय तेन्ना शांत शांती दवरची बरें नक्काशी उलोवन नंतर पश्चाताप करचे पसून थोडा पश्चाताप करच्या कबी जाना केन्ना वैष्णवामध्ये उरता तेन्ना अपराध केन्ना करताची तेन्ना ताजे पश्चाताप बी मेळना ताजे उदाहरण बी आमी शास्त्रात चैतन्य चरितामृतात आमी आयकून घेतिल्लें आसा तो एक आशिल्लो अमोगा म्हणून सार्वभौम भट्टाचार्यालो जावई हाणें कसं केल्लें जेवणा आपयले चैतन्य महाप्रभू जेवणा म्हणून आपयले चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार जगन्नाथ न्हय एक प्रकाराचे कृष्णालो रूप तेन्ना सुमार नमुने भोग हे फास्ट टाइम सगळं काकूत आशिल्ले पण आयकूचे एक रिपिटेशन जाल्ले बरें जाता तो केन्ना आपयलो उरता तेन्ना सार्वभौम भट्टाचार्याक गोतूरता उरता की तो ताका जावई कसलेपणे उलयतालो ताका निंदा करचे मस्त प्रिती म्हणून ताका घरात अशी एंट्रीचेरी पर हे कसं म्हणतात सेक्युरिटीचो जावन आशिल्लो भितर येवचे कोणाक दिनाशिल्ले वा कोण आशिल्लो फॉर सम रिजन त्या भितर गेलो म्हणून तितल्याक अमोगा एंट्री मेळटा तुमच्याले येवन घेवन कसं म्हणता चैतन्य महाप्रभू अय्यो देवा एक संन्यासी जावन इथे एक राशी जेवण जेवतुवे म्हणून इतलं नमून छप्पन भोगा संन्यासीन जेवण करची वे अशी म्हणून उलयता म्हळ्यार तशी पुरा उलयताची वे घरा आईल सोयऱ्याक चल खात्ता कितलं खात्ता म्हणून अशी पुरा म्हणताच वे सोयरी म्हूण केन्ना म्हणतात सोयरी म्हळ्यार कोण देवा वार ट्रीट करता त्याची जी हो स्वतः देवशी चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार स्वयं कृष्णची अमोगाव त्यान गोतूर ना म्हणटा कसल इन्सल्ट केले ते साडूभुवन भट्टाचार्य मस्तची वायट दिसून ताका पुरा म्हळ्यार ताका सोडून सोडून ताका भायर काडताची इतले पसून म्हणटा तू आयच्यान मागीर जावं येऊ नये अशें पसून बी म्हणटा पण चैतन्य महाप्रभू एक चूट सुद्धा लक्षात घेवचे वचना ताचे रिझल्ट अशें की तो ताका लेप्रेसी की म्हळ्यार बिमारी जाता अमोगाक आणि कडे तो माफी मागचे केन्ना येता त्यानंतर ऑटोमॅटिकली चैतन्य महाप्रभू ताकाची सम करता म्हळ्यार एक आलिंगन घेवन ताका सम करता म्हणजे हांग जाय जाल्यार आशिल्ले असल्यार देवान ताका थंय श्रापीत करयत आशिल्ले पण देव तशें करचे वचना चैतन्य महाप्रभू कित्याक म्हळ्यार तागेली शिक्षा निमित्तान जी बाकी लोकांक कळण येवका टू सेट एन एक्झाम्पल तशीची भागवत माता पळयताची परीक्षित महाराज
ताणे कसं झालं ताका मस्त एक प्रकोप आयिल्ले वे शिबन्नाथ वचून घेवन तो म्हळ्यार मस्त टायर्ड जावन घेवन आयिल्लो आशिल्ले आनी ताका एक उदक पिवचे आशिल्ले तो सो तो शिमक ऋषी ते आश्रमा वता आनी तो बाप शिमक ऋषी ध्यान करचे लागील उरता तांकां गोत्तू बी उरना की हांग इतलो व्हड राजा आयिल्लो आसा तर एक उदक दिलील ना म्हणून ताण कसं केलें सांग रागान मेलील दिवोड काड न्हू तागेले शिमक ऋषी लांगारी उडयले हे कोणे पळयले तेगे पूत श्रृंगी तितलो सांचेलो 5-7 वर्साचेलो ताणें कशें केलें सांग ना पळय वैरी इतलो व्हड राजान कशी हे रागान मेलील जीव दिवडाक उडयले म्हणून रागान कसं केलें सांग ताका श्राप दिलो 7 दिवसां तुगेलें मरण आतां पळय कोण परीक्षित महाराज आसा आमचो सगळो काका गोत्सा कृष्णान ताका उतर आले गर्भांत आशिल्ले त्याची परीक्षित महाराजाक वंचेल की नाही मात हे पण 7 दिवस नंतर मरण आस म्हणून तेन्ना कृष्णान वंचोवचे ते सम म्हूण केलेले ना अनेक कितकी म्हळ्यार तोची परीक्षित महाराजाक तागेले इतलो तो एक भक्तू बी आशिल्ले निमित्तान ताका काउंटर श्राप दिवचे ताका ताकद आशिल्ले त्याची श्रृंगिका तू म्हाका श्राप दिल कोण हांव बी तुका श्राप दिव येता म्हणून हांव बी तुका श्राप दिता म्हणून म्हणचें गेलें ना ना म्हाका श्राप मेळ्ळो हांव केलेली सम न्हय बरे जाल म्हाका श्राप दिल्लो म्हूण पुरा आस्ती गिस्ती हे सोड न्हू भागवतम श्रवण करचे वचून देवा नाव घेवचें देवा बद्दल आयकूच स्मरण करचें तू 7 दिवस आनी तान तू काड न्हू तागे खातीर घेवचें कोण ऑफकोर्स विमान येतलेची म्हळ्यार ताका जाय जाल्यार ताणें बी हे वाडोवचें जाता आशिल्लें सो हांव सांगची कितके म्हळ्यार एक पण आमी राग येता आनी एक केलेले एक्ट आशिल्ले ते इट वॉज अगेन अनइंटेन्शनल ताका तशी कशी करचे नज आशिल्ले पण तो कोण शिमक ऋषी आसा ताका कुत्ता सोवता ऑफकोर्स तो पूत सान मस्त आशिल्लो म्हळ्यार ताका तितलो अक्कल ना आशिल्ले म्हणटा तुका कसल करता तू गोत्तस वे तू कोणा वयर तू कशी श्राप दिल म्हणून गोत्तस वे इतलो व्हड राज आतां आनी कितलो लोकां खातीर उद्धार केलेलो आसा आनी इतलो पवित्र राजा तागे निमित्तान पुरा सगळो समज चलता आसा इतलो लायक राजा वयर तुका श्राप दिवचे वे तितलो कळ्ळें ना वे अशें म्हणिल्लें इतलो ऊन सुद्धा परीक्षित महाराजान कसं केलं सांग ना श्राप तो श्राप हांव एक्सेप्ट करता म्हणून ताणें एक्सेप्ट केलें उलटा ते वाडोवचे आनी गेले ना तो भले लोकांक कितले वायट दिसून येवो कसले अयो कसले इतलो सांजशे कारणा खातीर श्राप ना श्राप तो श्राप मे हांव केलेली चूक म्हाका ताजेर खूब तान करता सो आमी एक एक जाल्यार हे भागवतम उरो रामायण उरो खंयच्या रामायणांत तू आमी पळोवन घेवन येताची बऱ्या खातीर म्हणत राग आमकां येता ते बऱ्या खातीर बी कशी वापर येता हनुमंताक हनुमंताक एक बरे खातीर म्हळ्यार जांबुवंतान ताण कशें केलें ताका याद दिवयले ताका पयलीं ताका कसो कसो क्वॉलिटीज आशिल्ले म्हणून गोत नाशिल्ले पण त्याची ताका याद दिवयना पडे ताका कळ्ळें येयलें की ओ म्हाका हे मागीर बरे क्वॉलिटीज बी आसा म्हळ्यार म्हाका मागीर तूं इतले ताकत बी आसा आनी ताणें सीताक लंकाचे रेस्क्यू करच्याक मदत केलेली आशिल्ली आणि थंयची जी लंका वचून तेन्ना मस्त वाटाघाटी जाता म्हळ्यार आर्ग्युमेंट्स जाता तेन्ना ताणें कसं केलें सांग लंक जळयल्या पण लंक जळयल्या निमित्तान तागेले ताजेचे श्रेष्ठता कमी जलना उण जलना उलटा कसं जालें एक लंक जळयल म्हणून एक बऱ्या खातीर ताण केल्ल्या म्हणून जालें कित्याक म्हळ्यार केन्ना आमी आमगेले खूब केन्नाच पळय आमगेले स्वता खातीर कोणान आमकां कसले म्हण जर आशिल्ले आसल्यार आमी केन्ना करचे ना तेची आमगेले गुरू कोण वायट उलयता आमगेले संस्था आमगे इस्कॉना कोणान कसले वायट म्हणटा कृष्णा कोणान कसले वायट म्हणटाची जर असल्यार आमी तेन्ना उगी रावचे ना तेन्ना आमी राग केल्यार इट इज एक्सेप्टेबल इनफॅक्ट वी शूड बी एंग्री आतां हांगा कृष्णान अर्जुनाक राग युद्ध करूचेक म्हणटा न्हय unless and until he was not angry he could not fight म्हणून उकसायले राग हाडशिल्ले कृष्णान पुरा भगवद्गीता सांगून दिल्या नंतर इट वॉज नीडेड कसं लायक म्हळ्यार युद्ध करचे धर्मा खातीर युद्ध करता कसं करत रे तू कृष्ण अर्जुना इतलं तू सांगल्यार बी कळना म्हळ्यार तू कसं ताका सांगील म्हण पयलीं चंदाईन सगळे म्हणून सांगून गेले
कसं करतास मग तसं आहे तू पुरा सोड घेऊन घे जंगला वता जेव्हा हांव युद्ध करणार तू एक क्षत्रिय तू क्षत्रिय धर्म पुरा गोतनावे तुका अश म्हणून समजावून घेऊन सांगना पण ताका कळयला तागेल्या भितरी एक अँगर क्रिएट जाता सो आम्ही असे एक्झाम्पल पळयता हे एक्झाम्पला निमित्तान आमकां कसं कळलें की म्हळ्यार आम्ही बी राग करताची आता की बंदा म्हणताची आम बापा यो चेडू हांवें राग करचे नाशिवे तांकां हक्क आसनावे नाजाल्यार आजकाल चेडू ते कोणान आयकयना दोन्ही तरी कसा एक प्रितीनं बी सांग उरता एक राग करून बी सांग उरता एक एज उरता सानपणाचेरी म्हणा एक सान एक 12 वर्सां पहिले थोडशे राग करता मातशें नज पयशे जाईन सांगता प्रितीन सांगता पळय अशें करचें नज 2-3 पंथ नंतर तुम्ही एक बिन होड उतरान सांगले एक नंबर एक पेरेंट्स एक हक्क आसा ते सुद्धा कितले चांद पळयाचे अनलेस अँड अंटील दॅट चाइल्ड इज नॉट अ टीनेजर प्रितीन सांगच म्हणा सोडपर्यंत सोच म्हणा असं टीनेजर जाता केन्ना व्हड जाता ताज नंतर केन्ना आमी रिलेशन केन्ना उरता ते रिलेशन बिलकुल चेंज जाल्लो उरता इट शुड बी काइंड ऑफ फ्रेंडली रिलेशन पप्पा इल्ल्यानी पुताल रिलेशन कसं म्हणून उरता की म्हळ्यार एकटी कोण एक यूथ जाली उरता चेल्लो 17-18 वर्सां नंतर तांक तू सान्ना वयर प्रयत्न केल्यार मारचे करचे जेव्हा सोडचे ना तसं म्हणून राग करचे नाही उलटा तांक चंदाई न सांगल्या मात आणि कंट्रोल नो डाउट कितलं वाईट व्यसन आणि कोण करचे उरचे शकता ऑफकोर्स डिवोटी चढू तशी पुरा वाईट संगतीत उरना दॅट्स अ डिफरंट थिंग बट कितले आम्ही कितले प्रितीन केन सांगल्यार केन कोण आयकता पळय तितले रागान केल्यार आणि मस्त पण अशी बी विचार की चढू तुमच्या कडे शेअर बी बंद करताचे ओ अशें हांग सांगलें म्हाका मेजरी म्हाका मारतले म्हगे बापूय मारतलो म्हगे लांब म्हाका मारतली अशें कशें म्हणून दे विल नॉट ओपन अप टू यू ताजे पासून तुमी चंदाईन जर सांगिल्लें आशिल्लें असल्यार दे एक्सेप्ट युअर वर्ड्स अँड दे वोंट गो इन रॉंग पाथ अशी शास्त्रात उदाहरण दिवन म्हळ्यार चंदाईन तांक समजायल्यार इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल आणि तुमकां बी एक टेन्शन उरना सो तशीच आमी जगाई मध्ये येयल्ले चैतन्य चरितामृताचे एक्झाम्पल आसा चैतन्य चरितामृताचे जगाई मध्ये नित्यानंद महाराजाक म्हळ्यार नित्यानंद प्रभू कितले ताणे अशी पिवन आणि मारले म्हणून आसा पातरान मारले बॉटलान मारले अशें पुरो आसा मग नित्यानंद प्रभून इवन चैतन्य महाप्रभू सुद्धा ताण मारिल निमित्तान मस्त राग आयलो की असं म्हणून कशी पण नित्यानंद प्रभू चैतन्य महाप्रभू कसं म्हण सांग पळय हे युगांत आमी आयिल्ले आसा हे युद्ध करचे नाही तू चुक सुदर्शन चक्र भितर दवराची आय नो तू स्वतः कृष्णशी एनी मुमेंट जे मध्ये एक मारचे शकता कर ना आम्ही आमगा हरिनाम घेऊन 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 आयला आसा आम्ही शांतीदूत म्हणा शांतीदूत नाही आम्ही हे हरिनामा प्रचाराक आयिल्ले आसा सो आम्ही मारचे ना जेवण उलटा चैतन्य महाप्रभू को सांगून तांकां माफ करता आणि ते माफ केले निमित्तान तुरंत रिअलायझेशन जाता इतले पिवन आशिल्ले जगाई ताका कळ्ळें येता की हांव केली चूक म्हणून म्हाका जाल्यार म्हगेलें मरण आशिल्लें पण इतलें उरून सुद्धा कसं केलें सांग नित्यानंद प्रभू माफ पयलीं चैतन्य महाप्रभूले माफी मागचे होता ते चैतन्य महाप्रभू म्हणटा मेजे मेगेल्याक मागचे येऊ नका माफ मागचे येऊ नका नित्यानंद प्रभू को माफ करा म्हणून ते नित्यानंद प्रभू म्हणटा हा तुका ऑलरेडी माफ केलेले आसा म्हणटा नित्यानंद प्रभू म्हळ्यार इतलें की मर्सीफुल ताचे खातीर म्हणटा न्हय चैतन्य महाप्रभू एप्रोच जावपाले पयलीं महाप्रभू नित्यानंद प्रभू एप्रोच जावपाक आणि ही सो मर्सीफुल कशी आम्ही राधा राणी कभी आम्ही कृष्णाक डायरेक्ट अप्रोच करतात राधा राणी मर्सी असल्यामुळे कृष्णाक एक्सेप्ट करचे जाता जेव्हा कृष्ण मेळटा म्हणटा आपले सो नित्यानंद प्रभू घ्यायची राधा राणी घ्यायची दे आर व्हेरी व्हेरी मर्सीफुल आणि आम तांगेली शेल्टर ऑलवेज वी हॅव टू टेक हांगा बी आमकां कळ्ळें की कशी तांणी आमकां एग्जाम्पल सेट करून दिल्ली आसा की आमकां कशी बिहेव करता हे सांगचे बद्दल सगळे हाजे उद्देश एकूच कितकी म्हळ्यार आम्ही आमगेले जिबेचेर कशी कंट्रोल दवरका आणि आमगेले रागाची कोपाचेर कशी आमी कंट्रोल दवरप कशी रिलेशन मेंटेन करचे जाता आजकालचे हे व्हर्च्युअल वर्ल्डान तू पळोवचे गेल्यार मॅक्सिमम म्हणता नव्हे पुरा हे फेसबुक फ्रेंड्स कसं चलतंय इंस्टाग्राम काही व्हॉट्सएप काही फलाना हे एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ते व्हर्च्युअल फ्रेंडशिप आणि व्हर्च्युअल रिलेशन सगळं जालेलं आसा मात पर्सनल रिलेशन प्रॅक्टिकल रियल लाईफ रिलेशन्स नाची डे बाय डे रिड्यूस जाता इतलं रिड्यूस जाता येईलच की
कोण प्रत्यक्ष मेळता तांक तुमकां मेळ्ळ्यार तितून समाधान बी जायना आणि मेळचे म्हळ्यार कोणान घरांत येवची जर आशिल्ले म्हळ्यार बी एक पयले काळान कशी खुशी म्हूण जात आशिल्ले ती नमून खुशी आनंद ते अनुभव जावची उणी जावन गेलेली आसा. So, in order to build or maintain whatever relations we have along with us, आणि न्यूक्लियर फॅमिली जाता असणे जॉईंट फॅमिलीचा बी होऊन झाले आजकाल न्यूक्लियर फॅमिली बी झालेला असा. सो वॉट एव्हर रिलेशन्स वी हॅव टू मेंटेन त्यांना आम्ही कसं करता सांगा आम्ही मेन म्हळ्यार वर्ड्सा थ्रू कंट्रोल करत आम्ही जर कंट्रोल केलेलं आशिल्लें असल्यार आमगेल वाणी आमगेल जर कंट्रोल केलें जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमगेल सराउंडिंग्सान कोण आसा तांगेल हातूंत बी बिहेवियर आमचे प्रती खंयचे आसा ते ऑटोमॅटिकली चेंज जाता. दुर्वासा मुनी आणि अमरीश महाराजाले भागवतमान ऐकल्ले आसा कसले दुर्वासा मुनीन कसे केले सांग. पाप अमरीश महाराज खाली पारण करचे आशिल्ले एकादशी नेक्स्ट डे पारण करचे खातीर एक घोट उदक पिवचे तो त्याची एक रिझन मेळलेले हांवें कशी उलयले ताणें दुर्वासा मुनीन की एक तू ऋषी आपोवन न्हू तागे मुखार तू ताण जेवण करचे पयलीं तू तुका उदक पिवचे इम्पॉर्टन्स दिल्या इतलो व्हड ऋषी जावन असल ऋषी ऋष म्हणता शिवाय पण त्याचे परिणाम कसे झाले सांग. ताण श्राप दिवचे गेलो तो अमरीश महाराजाक ताजे पहिले विष्णू सुदर्शन चक्र कसं झालं सांग तागे मागशी लागले. तशीच अनेक आम्ही भृगुमुनीले बी काणी ऐकले आसा किती लोकांनी भृगुमुनील काणी ऐकले आसा. ऑफकोर्स हो प्रश्न विचार किती लोकांना ऐकलं म्हळ्यार होप मोर देन 90% विल से की दे आर ऑलरेडी अवेअर. अगेन आय एम थॉट्स रिकलेक्ट करया. सो भृगुमुनी कोण आसा ते सुमार एक संत लोकांन मेळनो एकट्टा जावन तांणी लेखले की सर्वश्रेष्ठ म्हळ्यार भगवान म्हळ्यार कोण म्हूण तागे टेस्ट करचे खातीर तो तांणी पुरा सरस्वती नदी एकट्टा जाली तेन्ना भृगुमुनीक धाडता म्हणजे वचून तू टेस्ट करून या ब्रह्मा विष्णू महेश तिन्ही हातूंत कोण सर्वश्रेष्ठ म्हणून फायंड करचे धाडले काय तो सगळं सर्वप्रथम ब्रह्माले वता ब्रह्म म्हळ्यार ताका बापूय जाता. सो थंय वत म्हूण जालें तो वचून त्या ब्रह्म लोक म्हळ्यार सत्य लोकां वचून जाल्या नंतर ब्रह्म लोकांक तेन्ना ताका एक आदर करचे दंडवत करचे बी केलें ना गुणगान बी केलें ना तेन्ना ताका ब्रह्माक एकदम ताबडतोबच एकदम राग आयलो कसलो पू तू म्हणून तेन्ना कळण्यात की हो टेस्टिंग भायर सरला म्हणून कळण्यात ताकडे म्हणटा जायत 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 वचें म्हणटा तशी जी तेन्ना लेखता इतलो सान रिजन हाकेन कोण होप करतात हो देव जेवचे शकता म्हळ्यार हो भगवान जेवचे जायना म्हणून इग्नोर करतात आनी मागीर नेक्स्ट कोणाले वता शिव शिव कैलाशा वता ते शिवजी लेक वता आणि कैलाशाला थंय वचून न्हू ताका तो एक आलिंगन करचे आयिल्लो उरता तेन्ना तागेले थंय एकदम इन्सल्ट करता तागेले इन्सल्ट पळोवन शिवजी बी एक्सेप्ट करना ताकी कसल मन मनुष्य हो असल थंयच्यान बी काडटा ताका तागेले की थंय आर्ग्युमेंट जाता. सो थंयच्यान बी भायर सरता ताका कळ्ळें की हो बी न्हय देव म्हण सर्वश्रेष्ठ भगवान जेवचे साध्य ना कडे हो खंय वता विष्णूल्या वता विष्णू पाप थंय कोण ते लक्ष्मी अशी लॅपाचेर माती दवरना मात्र निधील मातकी उरता शेषनागाचे जस्ट निधील मार होता हो उठून उठकार वचूच्या वच्चे तागेले ज्येष्ठाचेरी चढ होता एकदम चढले नंतर आनी चढ देंवत म्हण ताबडतोब विष्णू उठता आणि उठून कोण म्हाका उपकार आशिल्ले अशें कसले म्हणचे वचना ताका कळ्ळें तो भृगू भृगू म्हणून तेन्ना कसं म्हणटा, "ओ, भृगू मुनी ताका तुरंत दंडवत करून तुगे तुगे पाययाक कसं लागील बी ना नेवे अशें म्हणून उलटा चंदाईन म्हणटा ते पळोवन तागेले विष्णू बिहेवियर पळोवन भृगू मुनी कळ्ळें की नको साधारण मनुष्य न्हय भगवान म्हळ्यार अशी सो हे एक उदाहरण आहे की कोणाची आमगेले कशी बिहेव करता पळय आम्ही कशी रिएक्ट करता एव्हरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अस सो हांगा आमगेले हे पुरा ऐकूचे अशी तशीच अनेक बी रामायणाची बी अनेक श्रेष्ठ उदाहरण आसा कैकईले गोतू आशिल्ले वे मंतराल उतराना येवन तिण कसं केलं सांग दशरथ महाराजाक खंयची पौर्णिक खंयची दिलेली एक वचनाचे याद दिवयले याद दिवून कसे केले राग पडयले परिणाम कसं झालं सांग आमचो लोकांका होता असा मात्र रामान त्याची जी बापायक कसं म्हण सांग बापायक म्हणजे ते ताकद बी नाशिल्ले
अशें अशें हांव तुगेले आम्माक म्हळ्यार चवथेलीक आम्माक अशें अशें वचन दिल्या म्हणून. राम कसं म्हणतो, अयो इतलो व्हड वन तू म्हाका दिल्लो आसा, हे ताजे मुखार हे राज्य कसले, राज्य अभिषेक तू भरताक कर की, तांकां भरत कर सांगलें न्हय कर की, म्हाका तू पुरा वन दिलेलो आसा. आनी आम्मान ते सांगेल ते म्हगे खातीर कितले श्रेश्ठ तिगेल तू तिगेल वचन हांव पालन केलें रे अशें म्हणून कितलो पॉझिटिव्हली घेतलें. आमी कोणा ना आशिल्लो आसल्यार जाल्लें. तू वचन दिल्लें, हांव वचन दिल्या वेळ हांव काय तुगेल वचनाची पार्ट न्हय म्हणून बापायक सोडच्या तयार उरतशिलो, जेव्हा बापायक म्हणच आशिल्लो तू दिली तुची पळोवन घे. आयज कालची जनरेशन आशिल्लो आसता पण तो कोण पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम म्हणटाची साधारण राम न्हय. आयजी बी तांगेल उदाहरण दिल दिल घेता उरताचे आमी कसं खातीर तितलो मर्यादेन आशिल्लो म्हणून. सो ह्या पुराची आमकां कळण येता कश कश कोण बिहेव करता कोण कशी करता आमी ध्रुव महाराजाले बी काणी आयकल्ले आसता. सांगचे गेल्यार एक न्हय दृश्टांत अनेक एकामाक्ष एकामाक्ष एक राश आसा. किरण प्रभू म्हणतलो आत्ता पुणे बंद कर माताजी कितले वेळ एक सांगता असा म्हणतालो सो ध्रुव महाराजाल काणी बी आमी आयकताची. ध्रुव महाराजाक ती गेल तागेल ती सवतेली कोण आवय आशिल्ली सुनीती तीन कसं सुरुची सुनीती सुरुचीन तू तिगेल नाव सुरुची म्हूण आशिल्लें तिगेल रुची कसल नमुने आशिल्ली म्हळ्यार विचित्र रुची आशिल्ली मनुष्य बायल मनीस आशिल्ली. तुका मेगेल घोवाल पायार बसकाचेर आशिल्ल्या मेगेल पोटांतल्यान तू जन्म घेवका अशें म्हूण घेवन इन्सल्ट केल्लो. आणि सुनीती कोण तेगेल्या अम्मान कसं म्हळ्यार हे पुरा कसले म्हाका तू हाजी म्हाका लागील आसा सोड दी तू तुका जर खरें कसले जेव गरजेल आशिल्लें आसल्यार तपस्वी करा म्हणून ताक पयली देवाक पूज कर म्हळ्यार मुर्ती पूज म्हूण लागता. न्हय 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 म्हाका तसो पुरा पूज न्हय 5 वर्साचेर असं म्हणटा हांव जेव प्रसन्न करचो आशिल्लो आसल्यार मन हांव म्हळ्यार ताका कळ्ळें ना पळय ऑफकोर्स मन हांव वचून करता म्हणतो 5 वर्साचेर सगळं सोण घेवन घेवन वचून घेवन करता. ऑफकोर्स नारद मुनी येवन ताका समजावचे प्रयत्न करता चढा या पुरा तुका सांगिल नाही वच तू म्हळ्यार ना हांव आयकुच्या तयार ना म्हणतो. मात उतर कसं आशिल्लें ते आम्हाल उतरा वयल्यान अशें रिएक्शन जाल्लें तेजे परिणाम पळयताचे. ऑफकोर्स ध्रुव महाराजाल आमी ताका पुरा कडेन तागेले तपस्या निमित्तान ताका पुरा एक लोक मेळ्ळो तो विंगड विशय आनी ताण देवाक मेळता त्या नंतर तागेले रियलायझेशन विंगड जाता हांव कसं एक्सेप्ट करचें गेलेलो म्हळ्यार एक्सपेक्ट करता आशिल्लो कांच म्हणटा म्हळ्यार ग्लासा पीस एक्सपेक्ट करचें लागले तू तर संपूर्ण हीरा म्हणटा सो अशी हांग एकची कितकी म्हळ्यार एवरी हांतू तू वन बाय वन एक एक आमी पळयताची उदाहरणा थ्रू एक कळण येता जशी शर्मिष्ठा आनी देवी आनी सांगच्या वतना सुमार कडेन वेळ जातालो पुरा पळोवचें गेल्यार आमी कितलो पुसून लोकां फॉरगिव करना पळय तितले पुसून आमगेल मन असंतुष्ट उरता. आनी केन्ना आमगेल मन असंतुष्ट उरता आतां आमी केन्नाच कोणाचेर कोप करचे रिजन कसल सांगा आमगेल मायंड केन्ना फ्रस्ट्रेट जावचे शकता केन्ना आमी कसल विचार करताची आमी कशें एक्सपेक्ट करताची ते केन्ना फुलफील जायना तेन्ना आमकां येद्रा वयल्या मनशाचेर कोप करता. आमी लेखिल्ल्या वारी जावपा आमी आमगेले विचार उरता. श्यामला माताजी तुमगेल हँड रेज आसा ओके. सो आमी केन्ना एक्सपेक्ट करताची आमगेले एक्सपेक्टेशन्स आमगेले डिझास्टर रिजन केन्ना एज लॉंग एज वी आमी एक्सपेक्ट करची बंद करता लोकां कडच्यान तेन्ना ऑटोमॅटिकली आमकां राग येवच्यो खतम जाता. केन्ना आमी राग केन्ना कंट्रोलार उरता आनी रागा कंट्रोल करचे मेन रिजन मेन आमकां कसो दिलेलो आसा चैतन्य महाप्रभू हरे कृष्ण मा आता आमकां तेजेर फुल विश्वास उरता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे केन्ना म्हणटाची फुल फेतारी म्हणटा केन्ना आमी केन्ना म्हणटा आमी इतलो पुरा भक्ती करता पुरा भक्तीचे 99% भक्ती आमगेले हे आयकून आनी जाल्ले पण चॅन्टिंग इफेक्टिव्ह चॅन्टिंगाचेरय आसा.
इफेक्टिव्ह चॅन्टिंग असल्या मात आमकां स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस आसा. हांव सांगची न्ही, आचार्यान सांगिल्लें हांवें खाली रिपीट मात करचें. सो आमी कितलो पसून लोकां फॉरगिव्ह करचे. आमी हे शिक्षाष्टकमाची श्लोक आयकता न्हय. तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना ममानी न मानदिना कीर्तनिया सदा हरी. मी लोकां कडच्यान मान एक्सपेक्ट करचो ना. पहिले रिअलायझेशन उरका आमी हे कलियुगाची जीव. कलयुग म्हळ्यार विचित्र गोत आशिल्लो न्हय. तातूंत एक खंय मूल्य आशिल्ली एक सांचो जीव आमी. ते जिवाक आमी एक्सपेक्ट करचे हांव कोण मनुष्य जावं, हांव अशी, हांव सांगितलं तशी जावं म्हणून. हांव कोण रे बाबा, हांव कोण न्हय. I am nothing, then why should I think I am someone? And why should I expect की मगेल हांव सांगिल्ली मितान तांणी कर काम ना. कोणान कडच्यान मान एक्सपेक्ट करचे ना. प्लस सगळो रिस्पेक्ट दिवपाक. कशी आमी रिस्पेक्ट दिता ऑटोमॅटिकली देव पळयत न्हय. आमगेल इंटेन्शन हांगा कसल उरका की म्हळ्यार देवाल कसल प्रसन्नता आसा ते. जाऊ तितलो वैष्णव अपराध कर नशी जाऊ तितलें करचे का नज. वैष्णव अपराध बिलकुल करचे ना. कोण उरतो मनुष्य तो जीव. कितला आमी हे वार्तालापांत येता कितले ताजे खातीर आमचे पुनर्जन्मा वयर जन्म अनेकान जन्म घेवची पाळी येताची. कोणानो आम कसले म्हणले आम कंट्रोल करचे जाल ना. ताण म्हणटा न्हयले पे धैला जेवचे ना. ताण 4 उत्तर उलयली म्हणून आमी 10 उतर मना समाधान करून घेवचे सर न्हय. तशी समू न्हय. केन्ना आमी ओग गिरापचे जिखल म्हण चेडना. युद्ध जिखल म्हण चेडना. उलयता 4 पंथा माय सुनील बी काणी उरताची. ते विंगड प्रश्न. माय सुनील उरचे शकता, बाप पयलेनी पुताल उरचे शकता. सगळे नमुने काणी सगळं नमुने चलता उरता. इट्स पार्ट ऑफ लाईफ. कोणानं कसले म्हण म्हणून अशी पहिले आमगेल उद्देश झगडी करचे आमके जीवन मेळिले नाही. जीवन आमकां मेळिल्लें कशा खातीर का देवाल सेव करचे का, भक्ताल सेव करचे का. ताजे खातीर मेळिल्लें आसा. ताजे ते उद्देशून हे पुरा साना वाटाघाटी मागशीचेर लागले. जीवन आमगेल खंयचे उद्देश आसा तेजे वयल्यान आमी सुटून वताचे. वील फॉरगेट द ट्रॅक. आमगेल ट्रेन खंयची वच्ची उरता जो फ्लायट खंयची वच्ची उरता. ते गोलोका वच्ची फ्लायट घेवची बदला खंयची कणे वच्चे उरता. पृथ्वी लोकांत वापस येवन पावताची. सो केन्ना आमगेल म्हालगड्यान आमकां शिक्षण दिलेलं आसा. बरे लोकांक इंटेन्शनली आमकां हर्ट करचे प्रयत्न करप, अनइंटेन्शनली हर्ट करचे प्रयत्न. आमगेल काम म्हळ्यार फॉरगिव्ह करचे. ताजेन मेन कशें याद की म्हळ्यार आमगेल मन खंयचें न्हय ते आपूण इतले संतुश्ट उरता. पळयाची केन्ना कोणाचेरी तुमी कोप करताची तेन्ना तुमगेल मायंडाची म्हण तुमगेले हेल्थ कशी उरता. आनी केन्ना तुमी लोकांक फॉरगिव्ह करतात तेन्ना तुमगेल हेल्थ कशी उरता. कितलो फरक आसा. हा आतांशी म्हळ्यार अशी न्हय की सांचेडू इन द सेन्स स्कुला वच्चे कॉलेजा वच्चे थोडशे चेडू उरताची. फाल्यां परीक्षा येयली उरता आनी आज पासून पुस्तक ओपन करनाशी खेळांत तुजी टायमपास केले तो असो एक विंगड नंबर. कसल रे कितलं सांगता तुका कळ्ळें ना हांवें अशें म्हणचे एक विंगड नंबर. काम बापाल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तेन्ना तो जाय तुका जे आशिल्लें तशें कर तूं. रिजल्ट येना पडे कळटलें अशें म्हणून म्हणचे न्हय. ते आम बापाल एक थोडशी जबाबदारी आशिल्ले. इट्स पार्ट ऑफ युअर लायफ दॅट्स डिफरंट. बट अननेसेसरी लोकां वट्टू सोसायटी वट्टू भक्ता वट्टू हे अपराध करचे नज. ते ताचे खातीर आमगेलें जीवन न्हयच. So if we want to remain contented, if we want to grow spiritually, then first thing what we have to remember is just forgive, forget, and think of Krishna. Keep chanting. कितला मी चॅन्टिंग अटेंटिव्हली आणि करताच पळय तितले आमगे लाईफ स्मूथली वता. थोडे दिवस पहिल्याची स्वामी सगळं गुत्तूरच्या विद्याधीश स्वामी महाराज आम्ही सगळं ऐकले असणार. तांगेले एक प्रवचन एक सान क्लिप रिसेंट यंग आसा तांणी एज अंत हार्डली 27-28 मात असल वाणी दिताची म्हणच्या लागिली हे खंयी आय मीन इट इज अगेन वी ऑल बिलोंग टू सिमिलर संप्रदाय तू म्हणून शेअर करता. ऑफकोर्स इस्कॉन आणि डायरेक्ट नाशी असल्यारी बी
बट जस्ट एक सांगेल त्यांनी कसं सांगेल की आय थिंक यू माइट हॅव हर्ड ऑल्सो थोड्या लोकांना एक म्हणले की आमच्या मनुष्य लाईफ खंयची दिलेली असा अलग अलग कशी स्टँडर्ड चढू आले एक स्टँडर्डा नंतर अनेक स्टँडर्ड हायर स्टँडर्ड वता नव्हे तशीची आम्ही विंगड विंगड स्टँडर्ड क्रॉस जेवण आमच्या मनुष्य लाईफ मिळेल असा तशी विंगड एक स्टँडर्डाचे अनेक स्टँडर्ड आवची पहिले स्कुला चढवाक वेकेशन मेळटवे 2 2 महिने वेकेशन मेळटवे आणि त्या वेकेशनात तुमकां काय करणं जेवण म्हणण्याची 2 महिने वेकेशनात होमवर्क दिताची प्रोजेक्ट दिताची सगळे दिताची आणि देन यू हॅव टू कम्प्लीट सो थॉट चेडू कसं उरताची की त्यांनी म्हणताची पुरा वेकेशन एन्जॉय करून लास्टाक ते होमवर्क नी करत म्हणताचे आणि थॉट चेडू कसं उरता पहिले होमवर्क कोण जेवत नंतर आम्ही वेकेशन एन्जॉय करया अशी म्हणताचे सो वॉट इज सॅड इज ही कम्पेअर्ड दिस वॉज अन एनालॉजी तो ही कम्पेअर्ड की आमकां बी हे देवान थंय हे 60 वर्साचे लॉंग वेकेशन दिलेलं असते आणि हे थ्रू आउट 60 वर्सान तू ताणें होमवर्क बी दिल्या काही हे जप करचे लोकां वट्टू समकोन उडचे भागवतम श्रवणा भगवद्गीता पठना ह्या पुरा करचे म्हणून दिल्ले असा म्हणटा तशी जी आम्ही नेक्स्ट स्टँडर्ड म्हळ्यार गोलोकावच्ची विचार करचे गेले तेन्ना ताचे पयलू देव परीक्षा घेतले पुता तू हांवें 60 वर्सां दिलेले हे तुवें होमवर्क केल्ले म्हणत खंय कितलं तू नाम जप केलंय कितलं तू पठण केलंय कितलो काल निंद केली कसं कसं केलंय म्हणून विचारत खंय तेन्ना तुमकां आन्सर कसं आसा वच तू वापस खंयचे स्टँडर्ड आस पळय त्याची स्टँडर्ड वचून क्लियर कर तू मागीर तुका नेक्स्ट स्टँडर्डा एंट्री मेळटा म्हणून म्हणते आय मीन इट वॉज व्हेरी टचिंग त्यांनी स्वाम्यान सांगील म्हणा पडे ऑफकोर्स वी हॅव टू हियर अँड इट इज अगेन इट इज रिलेटेबल सगळं लोकांक कळ्ळें आमी कितलं आमगे 60 वर्स म्हळ्यार अशी टेंटेटिव्ह इयर दिल्ले आम्ही पळयताचे आमगे पुरो लायफान लोक म्हणता न्हय वे यो आत्ता कसा जप करचे बाबा हे आम्ही सांग प्राय कसले कसे आयचे टॉपिक नाही तो पण आम सांगचे एक उत्तर की म्हळ्यार आमगे जिवनात आम्ही कशी कशी लोकां बिहेव करचे ते आमकां कळ्ळें सो पण यार मग आयज सेशन हांगा कैद करता आणि कसले भूल चूक कोणाचे मेगेल निमित्तान सांगेल निमित्तान कसल्याची ऑफेंडिंग लागील आशिल्ली असल्यार आय एम व्हेरी मच सॉरी and I don't know whether I was out of topic or not, but I tried to see की कशी how to make words and how we can break सांगचे प्रयत्न केले तुम कोणानच जर कसले एक आवड जर आशिल्ले असल्यार these are nothing of my own these were all हे डिस्क्रिप्शन पुराची शास्त्रांत आशिल्ल्याची थोडे खंयचे प्रॅक्टिकल सांगचे